नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवं. कारण सद्याक जर गोंयांत एक प्रश्न सद्याक चर्चेक आसा तो म्हणजे ST जे गोंयचे आमचे भाव आसात तांकां राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर संसदेक मांडिल्लें बील आनी हाजे खातीर ST समाजा भितर एक वेगळेच तरेची उमेद निर्माण जाल्या. आनी हाजे फाटलें कारण म्हणजे फाटली कितलीशींच म्हळ्यार एक 20-25 वर्सां हो STचो दर्जो मेळ्ळे उपरांत राजकीय आरक्षण मेळचें ही मागणी घेवन हो समाज फुडें वतालो. आनीक ह्या सगळ्या हाजे जर कोणें नेतृत्व केलां तर ते उटा ह्या संघटनेंत. आनी आज आमचे मदीं उटा ह्या संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश बाब वेळीप हे आसात. प्रकाश बाब नमस्कार. प्रकाश बाबाची वळख करून दिवपाची जाल्यार प्रकाश बाब हे केपेंचे आदले आमदार, आदले मंत्री आनीक मेन म्हणटा ते हे सगळे जे आंदोलन आसा ताका मुळाक साकून ह्या आंदोलना बरोबर सक्रीय आसपी. प्रकाश बाब, आमी ह्या हाजे कडेन वचच्या पयलीं सगळ्याक पयलीं तुमकां परबी, कारण तुमची जी इतली वर्सांची मागणी आसा ती आतां पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. अजून पुराय जावूंक ना, उरला अजुनूय प्रोसिजर उरला, पूण पुराय जावपाच्या वाटेर आहा. पयलीं ताज्या पयलीं हे म्हाका सांगात, हे जेन्ना तुमकां आज तुमी आयकलां तुमकां तुमची मनाची भावना कितें जाली? म्हणजे हांव भाग्य समजता. आमचे उटाचें एक शिष्टमंडळ, हांव मागीर आमचे आदले आमदार वासुदेव गांवकर, विश्वास गावडे आनी दुर्गादास गावडे, थोडीशी आमकां जाणीव आसली की ह्या पार्लमेंटा भितर हे विधेयक येवपाक शकता. आनी म्हणून आमी अपॉयंटमेंट आमचे अर्जुन राम मेघावत यांची आमी अपॉयंटमेंट मागलेली. आनी पळोवपाच खातीर खंयचे हे निवेदन किंवा जे हे आसा विधेयक आसा ते खंयचे स्टेजीर आसा हाजे खातीर आमी अपॉयंटमेंट घेवन तेंचे गेल्ले. आनी ही अपॉयंटमेंट घेवन आमी आतां फुडें फॉलोअप बाबा कितें करपा येता. पण थंय दिल्ली पावले नंतर आमकां एक स्वीट न्यूज आनी पयलीं गोमंतकाच्याच एका वार्ताहरान कळयलें की फाल्यां विधेयक बील येतलें. आमकां सरप्रायजींग जाल्लें. थोडीशी कितें आसा, जो पर्यंत 100% कन्फर्म जायना तो पर्यंत भायर हांवें पेपरार सुद्दां मोगम सांगलें जावपाक शकता जाल्यार आमी अभिनंदन, आनी तो आमचो आनंदाचो क्षण आसतलो. आनी जेन्ना पार्लमेंटांत एक सौभागाक म्हणटा की ह्या प्रमुख मागणे खातीर आमी अनेक वर्सां 20 वर्सांचो संघर्श करतालो, ताजे पयलीं अनेक संघटना करताले, आनी ही गोड बातमी थंय पार्लमेंटाक आयकुपाक मेळटा. म्हणजे हे जेन्ना बील मांडला तेन्ना तुमी स्वता पार्लमेंटाक आसा आनी स्वता म्हाका दिसता जे ते बील मांडले नंतर ते अर्जुन राम मेघावालाचे अभिनंदन करपी गोंयचे वतीन आमीच पयले आसात. सो तांचे अभिनंदन करतात. एक अत्यंत आनंद आसतालो. आनी क्षणांतल्यान पयलीं चित्र दोळ्या मुखार रावलें ते मंगेश आनी दिलीप जे स्वर्गवासी जाल्ले, तांचें बलिदान आसलें. तांच्या आत्म्याक म्हळ्यार नक्कीच एक शांती मेळटली, कारण ताणें ह्या राजकीय आरक्षण आनी घटनेचो अधिकार मेळोवपा खातीर जे आंदोलन बाळ्ळें जालें तातूंतल्यान जे बलिदान जाल्लें तांच्या आत्म्याक क्षणभर दिसलें की आमी ह्या पार्लमेंटाकूच थंयच्यान आमी तांचे आत्म्याक शांती मेळची अशें मागले कडेन आसा. ही जी आमची ST समाजाक जी तांचो अधिकार आसा तो मेळता, ST दर्जो मेळचो हाज्या खातीर जे आंदोलन जाल्लें तें आजचे कालचें न्ही. म्हाका दिसता 1992 साकून ताजे पयलींय जाल्लें, पूण उटाचे बॅनराचे अंडर म्हाका दिसता 1992 ते 93 हातूंतल्यान सुरू जाल्लें आहा. हो थोडो इतिहास सांगपाक शकता? म्हाका आमदार जाले नंतर, रिवण मतदारसंघ आमदार जाले नंतर काही जे आदले प्रोसिडींग वाचपाची संदी मेळ्ळी. आनी त्या वेळार जिवा गांवकर कोणचे नॉमिनेटेड आमदार आसले तांचो एक ठराव आसलो की हे ज्या लोकांक जे आसात आमचे वेळीप गांवकार आसा त्या लोकांक आदिवासी म्हणून जाहीर करचे. बाबासाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसले. तो ठराव पास जाल्लो पण तो फुडें गेलो ना. तेन्ना आमचे जे म्हाका काम सुरवात करपाक सांगलें गोमंतक गव्हर्नमेंटाची समाजाची 62 वर्सांची जुनी संघटना, त्या संघटने आमकां डॉक्टर काशिनाथ काम करतालो. आनी जेन्ना जे हांव आमदार जाले नंतर गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर हे OBC वर्ग आसले. OBC वर्गाचें सुद्दां काम करपा खातीर वासुपाय गांवकर तेन्ना 2% आसले. ह्या सगळ्याच्या प्रयत्नांतले हांव आमदार आसलो, वासू गांवकर आसले, मागीर आमचे बाबूसाहेब गांवकर आसले. हे 2% जाले. आमी प्रयत्न करत आसले की OBCक सुद्दां. मदें असो एक मंडळ कमिशना वेळार सुद्दां म्हाजी भुमिका मांडटा की मंडळ कमिशनार सुद्दां तेन्ना 27% OBC खातीर रिजर्वेशन आसलें. आनी त्या वेळार घटक आसले गावडा, कुणबी, वेळीप, धनम.
ते सुद्दां मेळोवपा खातीर सुद्दां म्हजी भुमिका आसली की आमकां अति मागास म्हणून जाहीर करचें. आनी तुमचेर आरोपूय जाता की एसटी हे तुमकां लागून मेळूंक ना तेन्ना असो एक आरोप जाता. हे कित्याक लागून पूण अति मागास जावप गरजेचें आसा कित्याक लागून म्हणलें कारण त्या वेळार 27% मेळटा आसलें. गावडा कुणबी वेळी धनगर ह्या लोकांक 27% जर मेळ्ळें जाल्यार म्हाका शिक्षणाच्या बाबतींत नोकऱ्याच्या बाबतींत किंवा प्रमोशनाच्या बाबतींत चड मेळटा आसलो कोटा. एसटी जावन आतां मेळटा 10% आनी तेन्ना 27%. पण जेन्ना म्हजी भुमिका जेन्ना चेंज जाली हांव 1999 शिक्षण मंत्री बाबा विल्फ्रेड डिसोजा आसलो शिक्षण मंत्री आसलो आनी जी आमी एज्युकेशनाचें लिस्ट पळयलें त्या वेळार गावडा कुणबी वेळी धनगर हेंचे त्या लिस्टाक नांवां नासलीं. सो आमी बसले आमचो ग्रुप ओबीसी लिस्ट काय आशिल्लो ओबीसी त्या लिस्टांतले हे जे एज्युकेशनान सुद्दां तेंचे आसपा ना मेडिकल सीट आसत किंवा बाकीचे अन्य शैक्षणीक इंजिनियरींग तेन्ना दिसलें की हे जेन्ना भंडारी आमची एक नवीन कम्युनिटी आयली जे मोठो समाज आसा त्या वेळार आमकां दिसलें की हे आमी दुर्लक्ष जातली कमी जातली आनी म्हणून आमी आमचो स्टँड केलो चेंज केलो. आनी तेन्नाच्यान म्हणलें की ना आतां जे हो जी मागणी आसा एसटीची तातूंत आमी सपोर्ट करपाक जाय. आनी सुदैवान 2000 जेन्ना हांव BJPक जॉयन जालो आनी त्या वेळार BJPचे बाब मनोहर पर्रीकर हे सामके म्हणजे जिद्दीन जावपाकूच जाय अशें तेंच्यानी नेट घेतलो. BJPचे त्या वेळाचे खरें म्हणपाक आमी अभिनंदन करपाक जाय. आनी ह्या संबंधी जें डेलिगेशन सुद्दां त्या डेलिगेशन हांव मिनिस्टर आसा तेन्ना कोऑपरेटीव मिनिस्टर आसलो बाबा आमचे रामाराव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आमी वचून ते डेलिगेशनाचे वचून होम मिनिस्टर त्या वेळेचे बाबा अडवाणी तांकां पयलीं निवेदन दिल्लें आनी ताजे नंतर सबसिक्वेंटली जो 2003 जानेवारी 2003 ताजें नोटिफिकेशन जालें आसा तेन्नाच्यान लागू जाल्लें आसा. प्रकाश बाब तुमी जेन्ना हें आंदोलन केल्लें सुरू केल्लें म्हणजे जे 4 कम्युनिटीक पयलीं सुरवातेक 4 कम्युनिटी तांचे आशिल्ले गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर ताका नांवूच पडलें गाकुवेद म्हणून. करेक्ट. पूण हातूंतल्यान धनगर भायर कित्याक पडले? म्हजे म्हायती प्रमाणे त्या वेळार सुद्दां मनोहर पर्रीकर हे म्हणटाले कदाचित धनगर ह्या शब्दाक लागून ह्या आमच्या गोंयची धनगर भावांक हे मेळपाक शकना आनी तांणी प्रस्ताव तांणी सजेशन घातलें की तुमी गवळी म्हणात कारण धनगर हो महाराष्ट्रा एक मोठो समाज आसा आनी तो एक सुदारीत समाज आसा. जेन्ना आमी डिस्कशन करताले मनोहर बाब पर्रीकर कडेन तेन्ना म्हाका दिसता त्या वेळार गवळी हो जर शब्द जर गेल्लो जाल्यार हें जावपाक शकतालें. जेन्ना असोच एक कार्यक्रमांतलो म्हाका मनोहर बाब पर्रीकरचो फोन आयलो तुमचे 3 जाले गावडा कुणबी वेळीप हे रिकॉग्नायज जाले बट अनफॉर्च्युनेट म्हणपाक धनगर जावपाक शकना कारण तेजें ऑब्जेक्शन जालें. ते खूब प्रोसिजर आसलें सो अदरवायज तेन्ना तें जावपाक आसलें पण टॅक्निकली धनगर आजूय तुवें पळयलें की धनगर महाराष्ट्रांत सुद्दां तांकां रिकॉग्निशन ना. इवन सुप्रीम कोर्टान सुद्दां तेंची मागणी ती फेटाळे कडेन आसा. सो आमकां दिसता आमची आपुलकी आसा पण ते प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरांतल्यान ते जे कांय कडेन उरले तातूंतलें तें जालें. तातूंत म्हणटा 2002 कळिल्लें की धनगर ह्या नांवाक लागून त्या कम्युनिटीक मेळना आनी तेन्ना एक आयिल्लो की पर्याय आयिल्लो की गवळी म्हणून. सो 2002 ते 2024 म्हणजे जवळपास 22 वर्सां जाले धनगराचे गवळी जावपाक अडचण कितें आसा ते शब्द चेंज करपाक? तांच्यांनी पळयता म्हाका दिसता रिपोर्टींग करपाची एक पद्दत आसा जे आमचे खंयचे खंयचे क्रायटेरिया. सो ट्रायबल लोकांक घालताले कितें आसा बाबा काशिनाथ जल्मी सांगता 5 क्रायटेरिया आसा त्यो क्रायटेरिया बसता काय ना ताजेर एक रिपोर्ट करप आसता आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे ते मागीर आमचे डिसायड करपी ते सेक्शन आसा थंय तांचे धाडप तें मान करपाक जाय. हे सगळे प्रोसिजर आसा. तांचे अमूक नाक अमूक आसपाक जाय तांचे हे कपाळ आसा अमूक स्टेज आसा ताजे उलोवपाचें सिस्टम कितें आसा तांचे खूब अशे रिती-रिवाज बी आसा. सो ह्या हेतूंतल्यान कदाचित म्हाका तें जालें ना पण आमी उठा कित्याक लागून फॉर्म केले हें सांगता. 2000 जेन्ना जानेवारी 3 जेन्ना स्टेटस मेळ्ळो आमकां आमी हॅप्पी जालेच कारण आतां ताजे बरोबर सगळे कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार मेळटात. हो आमचो गोड समज आसलो पण जेन्ना पळयलें की तातूंतलें मुख्य जी मागणी आसा राजकीय आरक्षण आसा तें नासलें. बाकी कडेन पंचायतीक आरक्षण नासलें जिल्हा पंचायतीक नासलें मागीर म्युनिसिपालिटी आरक्षण नासलें. जेन्ना आमी अभ्यास केलो हे मेळोवपा खातीर आमकां एक संघटना हाडची पडटाली. 8 संघटना वेगवेगळे आपआपल्या पर्यंत काम करताले. बरेचशे लिडर काम कांय जेन्ना हातूंत हांव करता पिटर गामना हातूंत फ्रांसीस ना
आमचा बाबूसो गांवकर ना, वासुपय गांवकर हे बरे लिडर मामा काजू हे सगळे एकठांय जाले आनी मागीर ते आमी एकठांय जावन जॉयंटली हो लढा फुडें व्हरपाचो. ताका लागून आनी बाब यशवंत गावडे हांणी पुढाकार घेतले. गोमंतक गव्हर्मेंट असो जे अध्यक्ष आसले ताणें पुढाकार घेतलो आनी ही संघटना उबी जाली. केन्ना केन्ना नांवां सुद्दां कितें आसता काय म्हणटाले आमी UTA हें नांव चूज केल्लें, युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन. जे आमचे रजिस्ट्रेशनान ते जावचे पयलीं ह्या कामाक रजिस्ट्रेशन करपाक सुद्दां एडवोकेट गुरू शिरोडकर हांणी बरो पुढाकार घेतलो आनी बरी मदत केली जे आमी विसरपाक शकना. आनी म्हणून युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स UTA जालें. ती ऑलरेडी UTA नांवान कोणी तरी रजिस्टर केल्ली. आतां मुख्य आमचो डिमांड आसलो राजकीय आरक्षण जावचें हेजे खातीर संघटना जाल्ली. आनी पयली संघटना जाल्या नंतर आमी सगळे जे 11 तालुक्यात त्यावेळी आमचे STचे लोकसंख्या आसले आमी मेळावे केले, बऱ्यापैकी जागृती केली. कारण आमकां गोमंतक गौड मराठा म्हणल्यार एकच हिंदू सेक्शन दिसतालें. आमचे भितर आतां जे 2003 जो स्टेटस मेळ्ळो गावडा कुणबी वेळ तेतून भितर सुद्दां हिंदू गावडा आनी कॅथोलीक गावडा अशी विभागणी आसा. सो म्हणून आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरपा खातीर हें नांव आमी सिलेक्ट केलें. तातूंत हिंदू ST आसात, कॅथोलीक ST आसात आनी म्हणून एकठांय फुडें वचपा खातीर हें नांव आमी सिलेक्ट केल्लें. आनी त्या प्रमाणे आमी सबंद तालुक्यांक आमी जागृती केली. ताजे नंतर 2027 आझाद मैदानाचेर एक मोठो महामेळावो केल्लो. सादारण एक 2007 ताच्या वेळार ते ओवरसींग नॅशनल कमिशनाचे जे कमिशनर आयिल्ले तांणी बरें गायडन्स केलें आनी थंयच्यान ही एकठांय जावपाचें मोठ्या प्रमाणांत ही सुरवात आसा. 2000 मागीर आमचें काम चालूच आसलें. हे 12 मागण्यांची बारीक मागणी केली आमी. तातूंत भितर मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण, विधानसभे राजकीय आरक्षण. आनी 2009 तुमकां याद जाता पळय विधानसभेचेर भव्य मोर्चा आसलो. हे करता करता आमकां बऱ्यापैकी लिडर मेळ्ळे. रमेश तवडकर सारके मेळ्ळो, मागीर आमचे गोविंद गावडे सारके धडाडी जे मेळ्ळे, अनेक अशे लिडर मेळ्ळे जेणे पूर्ण झोपून दिल्ले. आनी ह्या मुवमेंट करता आसतना वासुदेव गांवकर सांगेचे त्या वेळचे आमदार, रमेश बाबा जे सभापती आसात ते गणेश गांवकर जाल्लो नाशिल्लो आमदार पण अशें सगळ्यांचे लिडरांचे सहकार्य असलें. डॉक्टर काशनाथ जल्मी बाबा आमचे अन्य मामा काळदोळ हे बाकी सगळे असले आमचे आजोळ गांवकर. पण जालें ना म्हणून आमकां मागीर एक णवांतल्यान एक विधानसभेचेर भव्य मोर्चा जालो. थंयच्यान आनीक हायलायट जालें. तरीक आसतना जायना. आमकां लेखी आश्वासन दिल्लें ती जायना. कोणें दिल्लें? त्यावेळेचे मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत असले की कमिशन आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट हें जातलें हें गोवा सरकारच्या हातांत. आश्वासन दिल्लें कोणें? जेन्ना 2009 विधानसभेचेर भव्य मोर्चा काडलो त्या मोर्चाक बरेचशे आमचे बाबा आजचे मिनिस्टर जे आसा गोविंद गावडे बाकीचे अनेक लिडर आमचे सारके विधानसभेच्या दारापर्यंत. सरकार कोणाचो आशिल्लो? त्यावेळेस सरकार काँग्रेसचो आसलो. दिगंबर कामत असले बाबा विनायक मिनिस्टर तांणी स्वता येवन अपोजिशन लिडर बाबा आमचे मनोहर पर्रीकर असले आश्वासन दिल्लें की 15 दिसां भितर तुमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी कमिशन हे 12 मुद्द्यांतले हेवूय सुद्दां आमची मागणी आसले. कारण हे आमचे गोवा सरकारा कडेन आसले. म्हणजे राजकीय आरक्षण आनी शेड्यूल्ड एरियाज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसले. पण हांगा आसा ते सुद्दां आमकां मेळपा जाय. आनी म्हणून तें जायना म्हणून आमी परत एकदां जनजागृती उठाची सबंद सगळ्या तालुक्यांतल्यान जनजागृती यात्रा काडली. गांवां भव्य अशें स्वागत जातालें. तरीक आसतना जालें ना म्हणून 25 मे 2011 हे बाळ्ळीचें आंदोलन जें जालें खरें म्हणल्यार तें मूळ आंदोलन काणकोणा हांगा जावपाचें आसलें. ज्या जाग्यार पूल आसा आनी वयर रेल्वे वयता तें आमचें ठिकाण ठरलें. पण काही लिडरांच्या आग्रहा आसता ते 2 दिसां भितर आमकां बाळ्ळी जालें आनी तातूंतल्यान जें आमचें आंदोलन इतलें हें जालें शांतपणान जाल्लें. पण मागीरचो भाग जो आसा हें जालें आमचें आंदोलन सोंपले नंतर उजो लावपाचो 2 जाण आमचे बलिदान जाले. मंगेश गांवकर आनी दिलीप आनी आमचे आदर्श सहकारी संस्थेक जी शेतकारां जे आसा ताका जाळपोळ करपाची अनेकांच्या वाहनाची जाळपोळ करपाची मारपीट करपाचो हो जो भाग जाला तो एक ऐतिहासीक असो संघर्शाची एक मोठीच आजय आमकां ती धग दिसता. आनी हातूंतल्यान 2 आमचे युवा मारले गेले. आनी म्हणून आजचें जें हें विधानसभेक म्हणजे पार्लमेंटाक जें बील सादर केल्लें आसा ताजें म्हाका दिसता तें समर्पीत आमकां मंगेश गांवकर स्वर्गीय आनी दिलीप
तांकांच आमी समर्पीत करचें पडटलें. प्रकाश बाबा, तुमी सांगलें तें सारकें की इतलो संघर्श करचो पडलो की 2 जाण तुमचे युवक तांचो बळी गेलो. आनीक न्हाये म्हणल्यार हे जेन्ना सगळें आंदोलन किंवा हें आशिल्लें तुमकां भितरल्यान मोरल म्हणण्यार कसोय म्हणया BJPचो सपोर्ट आशिल्लो, स्ट्रॅटेजिकली सपोर्ट आशिल्लो. हांव म्हजो प्रश्न कंप्लीट जाना. आज परत जेन्ना पार्लमेंटाक जेन्ना हे बिल इंट्रोड्यूस जालें तेन्ना ST समाजाचे तुमी धरून सगळे लिडर आसात ताणें हें केलां की BJPक लागून हो आमकां हें मेळटा, कितें आमचो स्टेटस आसता मेळटा. पूण 2010क आंदोलन जालें, 2 जाण तुमचे तरणाटे हुतात्मे जाले आनी 2013क तुमकां संदी आशिल्ली हें घेवपाचें. तेन्ना मनोहर पर्रीकार जे तुमी म्हणटात तशें की तुमचे बरोबर आंदोलन मोर्चाक आशिल्ले ताणें सगळो हें केलो, प्रेशर हाडलो आमचे दिगंबर कामत गव्हर्मेंटाचेर. 2013क मनोहर पर्रीकार हे मुख्यमंत्री आसतनाय हो जी हाताक आयिल्ली संदी वगडायली कित्याक? कारण 2017क तांकां राजकीय आरक्षण नाका आशिल्लें दिवपाक. हेचे पयलीं सुद्दां जेन्ना अनेक राज्यां बरोबर गोवा सुद्दां एक ऑर्डिनन्स 3 फावटी काडले गेले सर, आनी हें ऑर्डिनन्स काडपी काँग्रेस सरकार आसलें. म्हाका याद जाता शांताराम नायक हे स्टँडींग कमिटीचे चेअरमॅन आसले, ताणें पुढाकार घेतलो सर. खरें म्हटल्यार जेन्ना हे ऑर्डिनन्साचो फायदो UP गव्हर्मेंटान घेतलो त्या वेळार राजनाथ सिंग हे मुख्यमंत्री आसले, ताणें तो एडवांटेज घेवन 2 STचे UPक आमदार जाले. त्याच वेळाचेर आतां कोणा लागून जालें, कित्याक लागून उरलें, मनोहर पर्रीकार तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, BJPचो सरकार आशिल्लो तेन्ना तें जर जाल्लें न्ही, आज आमकां जो संघर्श करचो पडटा तितलो जायना आसलो. 2013 भितर एकूण 10 राज्यां खातीर हें ऑर्डिनन्स. कित्याक लागून उरलें काय म्हणटा? इतले जर सामके मनोहर पर्रीकार तुमकां सपोर्ट करताले जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आसतना हें कित्याक लागून जालें ना? म्हाका सुद्दां जेन्ना ह्या ऑर्डिनन्स हांव मान्य करता, ह्या ऑर्डिनन्साची त्या वेळार इतली कल्पना नासली. ऑर्डिनन्साचे ह्या 10 राज्यां खातीर सुद्दां आसा. जेन्ना आमकां मागीर कळ्ळें, आमी दिल्ली वचून गेले, अरे बाबा ऑर्डिनन्स लॅप्स जालें. लॅप्स जाले नंतर 2013 भितर जर जाल्लें, 2000 जेन्ना लॅप्स जाले नंतर ते परत रिओपन जालें ना. प्रकाश बाबा, जस्ट तुमकां परत मातसो हें करता. मनोहर पर्रीकार हांकां सामको एक हुशार शिक्षीत म्हणजे सामको हे सगळे जाण आशिल्लो नेतो असो म्हणटात. ताका एक खबर ना हे लॅप्स जातले काय? हाचे भितर एक आशिल्लें की 2017क जर 4 जाण ST आयले जाल्यार सत्तेचें गणीत हालतले हो आशिल्लो. म्हाका आतां आज तेन्ना तांचे खूब असो तांचे विशय आमकां आदर आसा. प्रकाश बाबा, हांव तुमकां म्हणटाले तें की तुमचे हे सगळे आंदोलनाक तुमचे मनोहर पर्रीकार आशिल्ले. आनीक मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री आनी ताजे फाटल्यान ही आशिल्लें म्हणजे आंदोलनाक तुमचे 2 जाण हुतात्मे जाल्यात असो माहोल आसतना 2012क दिगंबर कामतीचें सरकार पळोवन BJP सरकार आयलें आनी मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाले. आनी तेन्ना 2013क भितर तुमकां संदी आशिल्ली, म्हणल्यार तुमकां म्हणल्यार गोंयाक संदी आशिल्ली की STक हे आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाचें. पूण ती संदी मनोहर पर्रीकार सारको मुख्यमंत्री आसतना हातची गेली. हाजे फाटल्यान कितें राजकारण आशिल्लें काय इट्स इग्नोरन्स कशें कितें? न्ही, कांय वेळा मान्य करचें पडटा की हें ऑर्डिनन्स जें काडलें, एक पावटी काडला 10 राज्यां खातीर काडलें, एक पावटी काडला 17 राज्यां खातीर काडलें. बाकीच्या राज्यां खातीर कितें आसलें, लोकसंख्या वाडली म्हणून तांकां ते प्रपोर्शनेट तांची वाड आसपाक लागली. गोंयाक नांव आसलें, गोंयाक जेन्ना नासलें त्या ऑर्डिनन्साचो फायदो घेवपाक येता आसलो. पण इवन धरून आमी आंदोलन करपाचें उठा सारक्या संघटने किंवा आमच्या लिडरान सुद्दां ते ऑर्डिनन्साची कल्पना नासली, हें हांव मान्य करता. जांकां कोणाक आसा ताणें जर आमकां नजरे हाडलें, आज जशी मुवमेंट जाता तशी वचपाक शकता. पण मनोहर पर्रीकारा सारको मुख्यमंत्री आसूनय तांकां ही कल्पना ना काय मुद्दम कल्पना आसून दिली ना? कारण त्या वेळार आशिल्लें की जर जालें जाल्यार पिरियड रिजर्व जावपाक शकता आशिल्लें. पिरियड आशिल्लें तेन्ना आमचे ढवळीकाराचे भावाक थंय हें जावपाचें आशिल्लें. तें जर जालें तें रिजर्व जाता आशिल्लें. हाका बी लागून न्ही, कारण कितें आसपाक शकता, कारण तेंच आज तेन्ना कित्याक लागून जालें ना. पण एक ती बरी 11 वर्सां जवळ जवळ आज 11 वर्सां आमी फाटीं गेले, हें मान्य करचें पडटलें.
आणि माझी माहिती करून जेन्ना आमी अभ्यास केलो पण हे बीजेपीक लागून फाटी गेले हे मान्य करतात काय म्हणून बीजेपी लागून जालें अशें म्हणना, पण कित्याक लागून उरलें तें खबर ना. पण त्या हेतूंतल्यान जेन्ना आमी अभ्यास केलो तेन्ना युपीचे 2 आमदार ह्या संदीचो फायदो घेवन ते आज जशी पद्दत आसा त्या पद्दती प्रमाणे तांकां इलेक्शन कमिशनरान जे पावर दिले नंतर युपी जाले. ताजे नंतर हें जालें ना. त्याच वेळार जर आमचे गोवा सरकार किंवा गोवा हें जर इवन आमकां सुद्दां कल्पना आसता जाल्यार आमी पाठपुरावो करतले, हें मान्य करता. तांकां खबर आनी कोणी जर खबर आसा ताणें आमकां नजरे हाडून दिलो. पण आमी शांताराम बाबान हाडिल्लें ना, शांताराम बाबा तेन्ना जे हाडले तेन्ना आमी ताका मेळ्ळे, तेन्ना स्टँडींग कमिटीचो विशय हाताळचो म्हणून ताणें फुडें व्हरपाक गेल्लो. आनी तेन्नाच्यान आमी हो विशय जो मागीर आमी फुडें व्हरतात तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप करचो. ही शांताराम नायकांनी जेन्ना तुमकां जेन्ना आमकां कळ्ळें ऑर्डिनन्स त्या उपरांत ऑर्डिनन्स लॅप्स जाल्ले, आमी डिमांड करतले त्या पद्दतीचें हें फॉलोअप करपाची गरज आसा. लेटेस्ट सुद्दां जेन्ना आमी गेले बाबा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर आमी दिल्ली गेले, होच विशय सांगलो. त्या वेळार दोग युपी ह्या पद्दतीन तांकां दिल्ले कडेन आसा ती पद्दत तुमी अवलंबन करची. कारण प्रत्येक जाण बोट दवरतलो. 2001 आमी सेन्ससा एसटी ना, पण जेन्ना कळ्ळें की प्रपोर्शनेट आमच्यान घेवपा येता. 2011चे जे आमचे लोकसंख्या आसा 14 लाख आनी प्लस जे आसा तेजे प्रपोर्शनेट म्हणल्यार जर घेतली जाल्यार ती 9.9 जाता, 1,33,000 जाता. हें जेन्ना आमकां कळ्ळें की नासतना सुद्दां प्रपोर्शनेट त्या वेळार 2001 सुद्दां एसटी लोक आसा पण स्टेटस नासलो, ते कितले आसपाक शकता जाल्यार ते 9.9 म्हणजे 1,33,000. हें जेन्ना आमकां कळ्ळें होच विशय घेवन आमी फुडें व्हरपाक लागले. आनी तेन्नाच्यान ही सगळी जी यंत्रणा तेन्नाच्यान तांकां कळपाक लागलें हें करपाक येता. आनी आयज जें बील सुद्दां मांडलां, कारण पिपल्स एक्टाक 1950 नंतर 1950 काडले नंतर मागीर डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा तांकां 2008 नंतर सुद्दां अधिकार ना. तांचें लिमिटेशन 2008 डिलिमिटेशनाचो एक्टाचो पावर 2008 नंतर ते खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी जे आयडेंटिफाय करपाक अधिकार ना. आनी ह्या आयताच्या नवीन बिलां जे पयर पास जालें 5 ऑगस्टाक पास जालें, इंट्रोड्यूस केला, पास जावपाचें आसा. पास जावचें अशें आमी देवा कडेन प्रार्थना करतात. दोनी सभागृहां पास जावचें, ज्या भोवमतान सुद्दां इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा. आमकां खात्री आसा हें जातलें आनी ह्या जाले नंतर सुद्दां तेजो कायदो जातलो ही आमची अपेक्षा आसा. की हो जो प्रपोर्शनेट हें जें घेवन करपा येता, पिपल्स एक्ट आनी डिलिमिटेशन एक्ट हो तेंचो 2008 नंतर तेंचें काम तो डिलिमिटेशन काम ना, सद्या एक्जिस्ट ना. पण इलेक्शन कमिशनाक पावर दिले नंतर इलेक्शन कमिशन कॅन एक्टिवेट अँड कॅन आयडेंटिफाय द प्रोसेस वर्क करपाक शकता. आनी आज ते तांकां पावर मेळटले पास जाले नंतर. आनी त्या प्रमाणे इलेक्शन कमिशन आपल्याला प्रकाश बाबा तुमी म्हणले तशेंच बील सद्या आतां इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा. ते पास जावपाक जाय, मागीर राज्यसभेक पास जावपाक जाय, मागीर राष्ट्रपती मरे वचून राष्ट्रपती एसेंट मेळपाक जाय, परत ते पास जातकीर परत विधानसभेक येवपाक जाय, विधानसभेन ताका मान्यताय दिवपाक जाय. हे जर सगळो जर प्रोसेस पळयलो, हो सगळो जर प्रोसेस जालो आनी हें जालो 2024 2027 जी आमची विधानसभा निवडणूक येता त्या वेळार हे कायदो लागू जावपाक शकता काय कितें? न्ही, आतां समजा हो प्रोसिजर इलेक्शन कमिशनराक पूर्ण ताबो दिलो जाल्यार हे जे म्हणजे कमीत टायमा भितर, कारण परत हे विधानसभेक येवपाची गरज पडना. फक्त प्लेस बिफोर द हाऊस म्हणजे टेबल म्हणटा ताका. हें जाले नंतर इलेक्शन कमिशनरान आपल्याले 2001 लोकसंख्या खंयचे मतदारसंघाची चड आसा त्या मतदारसंघात ते आयडेंटिफाय करतले. त्या आयडेंटिफाय केले नंतर तेंचे लोकां खातीर पब्लिके खातीर गॅजेट आसतले, गॅजेटाचेर करतले, सूचना घेतले, हियरींग करतले. आनी तो जाले नंतर तो आपल्यालो रिपोर्ट जो आसा डिलिमिटेशन कमिशन म्हणजे इलेक्शन कमिशन हो आपल्यालो रिपोर्ट मागीर लोकसभेक आनी राज्यसभेक दवरतले. इट इज फॉर प्लेस बिफोर द टेबल म्हणटात. तशेंच गोंयाक सुद्दां ते दवरचें पडटलें ते म्हायती खातीर. आनी ताजे नंतर एकदां जाले नंतर हो सगळो प्रोसिजर सारके सिक्वेन्स जर टायम टू टायम केलो, नॉट मोर दॅन 6 months 6 म्हयन्या भितर हें काम जावपाक येता. कारण हेतून आतां इलेक्शन कमिशनर चार्ज घेतले नंतर तो फुडें वचपाक शकता. आनी येदा कदाचित अशें ह्या बिलान म्हणलां की समजा काही अडचणी जर येता अशें दिसल्यो जाल्यार ते अडचणी पयस करपाचो फूल पावर सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिला. आनी म्हणून म्हणटा की हें सगळें काम वेवस्थीत जर जालें, फेज वायज जालें की जाल्यार ते 6 म्हयन्यांनी हो लागू गोंया खातीर लागू जावपाक शकता. हे जर जालें बिल जर कायदो जालो जाल्यार
कितले मतदारसंघ राखीव आसतले आनी खंयचे मतदारसंघ आसपाक शकता? साधारण 9.9 हे प्रोपोर्शनेट जाले म्हणजे 10 धरतात, ऑलमोस्ट 10 जाले. 10 40 आनी 10 म्हणजे 4 4. आतां आयकपा शेवटी इलेक्शन कमिशन डिसायड करतले. ते आतां सेन्ससाचो रिपोर्ट घेवन इलेक्शन कमिशनाचे जेन्ना म्हायती मेळटली ते आपल्याला सगळे तज्ञ मंडळी घेवन बसतले. विचार दी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज थिकली पॉप्युलेटेड, हायस्ट पॉप्युलेशन. तुमच्या कोतान खंयच्या? म्हजे अंदाजा प्रमाणे दिसता ते कोण, कारण आमचे केपें आसपाक शकता अंदाज. मागीर ताजे नंतरचो नंबर लागता तो प्रियोळा जावपाक शकता. तिसरे नंबराचेर म्हाका दिसता नुवें आसपाक शकता आनी चवथो सांगें. ही ऑथेंटीक जे आंकडे सेन्ससाचे त्या आंकड्या प्रमाणे 2001चे. सो हे टेंटेटिवली आसपाक शकता. हे डिसीज पण शेवटी डिक्लेअर करपाचो हो फायनल ऑथॉरिटी इलेक्शन कमिशन आसा. आनी हें जर जालें, हे 6 म्हयन्यान जर जालें, फुडले म्हाका दिसता. प्रकाश बाब, आतां तुमकां ही चर्चा सोबत आसा आनी एक निमाणो प्रश्न हो काय तुमकां आवट ऑफ ट्रॅकय दिसपाक शकता, पण हो ST समाजाचे जे कोण भायले आसात, म्हणजे ST समाजाक ना तांचो प्रश्न हो मेन म्हणटा ते ST समाज आतां सद्याक पयलींचो जर पळयलें, तुमचे भुरगेपणांतले जर पळयली स्थिती आनी आतांची पळयली जाल्यार बरो हें जाल्लो स्टेट. अजुनूय रिजर्वेशन जाय अशें दिसता तुमकां? कितें आसा, घटना कितें म्हणटा, इक्वल लेवल जो पर्यंत येना, म्हणजे इक्वल लेवल केवळ राजकारणाकच न्ही, इक्वल लेवल एज्युकेशन अजून येवंक नाका म्हणटा, अजुनूय येवंक ना. इक्वल लेवल राजकारणाक बरोबर बाकीचे सगळे जे शिक्षणीक आसतले, म्हणजे सामाजीक आसतले, आर्थीक आसतले, हे अनेक फिल्डांत इक्वल येवपाक जाय. आनी म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची अपेक्षा जाली 10 वर्सांनी इक्वल जातलें. हें रिजर्वेशन 10 वर्सां खातीरच केल्लें, पण ते इक्वल अजून इम्बॅलन्स आसा आनी म्हणून हें दर 10-10 वर्सांनी तेजे मुदत वाडयतात. म्हज्या अंदाजा प्रमाणे गोंयाक बदल आसा, मान्य करचो पडटलो. शैक्षणीक बदल आसा, सामाजीक बदल आसा, म्हणजे नोकऱ्याक बदल दिसता, प्रमोशनाक बदल दिसता. आतां केवळ विधानसभेच्या आरक्षणाचो फायदो घेवन आमदार जालो ना आमी. आजय 4 आमदार आसात स्वतंत्र, म्हणजे आपल्याला हाजेर म्हणजे जनरल कोर्टांतल्यान आयिल्ले आसात. म्हजें प्रामाणीक मत आसा की हें जाता तितले बेगीन येवपा खातीर सगळ्या समाजान सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय. जशे अनेक जाण आज आमचे शैक्षणीक क्षेत्रांत चळवळ करतना बरेचशे फुडें आसात. ह्या सगळ्यांनी सुद्दां सरकारचो हे जे हेल्प घेवपाकच जाय, पण तेज्या पलीकडे सुद्दां म्हणजे सगळे समाज बांदवाक उलो मारपाक जाय. आपल्याक सुद्दां कितें करपाक येता हें जर केलें जाल्यार हें जें इक्वल हाडपाचें, अन्य समाजा बरोबर इक्वल येवपाचें शक्य आसा. पण जाय तें आमकां जिद्द, एक आमकां कॉन्फिडंट आमी करपाक शकतात. हो जो कॉन्फिडन्स आसत न्ही, येणाऱ्या म्हाका दिसता आमी टार्गेट दवरलें एक 10 वर्सां भितर बऱ्या पैकी इक्वल लेवलाचेर आमी येवपाक शकता. आनी त्या तरेचे प्रयत्न आमचे सगळ्या समाजसेवक, सगळे जे आमचे हितचिंतक आसात, वेलविशर आसात, हेणी तशें करपाक. आनी प्रामुख्यान हे सगळ्यांनी एकत्रीत येवन आमकां हे येणाऱ्या 10 वर्सां नंतर सुद्दां आमी स्वबळाचेर उबी रावतली ही ताकद उबी करपाक जाय. हें म्हजें प्रामाणीक वैयक्तीक म्हजें मत आसा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. एक सद्याची जी स्थिती आसा ती पळयल्यार जे ST समाजा भितर एक तरेचो उत्सवाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. आनी तांगेली म्हणजे आतां फाटली इतली 20-25 वर्सां जी मागणी करताली ती आतां एक 2-3 वर्सांनी पूर्ण जावप शक्य आसा. ह्याच लेवलाचेर सगळें आसा. सो प्रकाश बाब, मेन म्हणल्यार तुमी सामके सुरवाते पासून जेन्ना पयले आमदार ते आतां बसून ह्या चळवळी कडेन आसात. सो हे जे कितें जर आतां फळ मेळटा तातूंत भितर तुमचोय वांटो आसा, हे सगळ्याक खबर आहा. सो ताका लागून तुमचें अभिनंदन. आनी तुमी हांगा आयले, तुमी आमचे सगळे प्रश्नाक जाप दिले. आनी मेन म्हणटा ते एक हाजेर उजवाड घालो की एक्चुली हें बील कितें आसा, कितें ताजें म्हणजे 2027 बसून तें लागू जावपाक शक्य आसा काय कितें, हाजेरूय तुमी उजवाड घालो. सो तुमचे जे मनाक आसा ते 2027 साध्य जावं. आनी तुमी म्हणटा तशें बाकीच्या समाजाक दिसता की जर आमचे ST समाजाचे जर अन्याय जाल्लो आसा तर अन्याय पयस जावपाक जाय, हे बाकीच्या समाजाचें मत आसतलें. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. आनीक हातूंतल्यान एक नवी शक्त तयार जातली. आनीक प्रकाश बाब म्हणटात तशें जे जर हो समाज ST समाज जर मातसो खंय कमी आसा जाल्यार तो परत बाकीच्या समाजाच्या इक्वल लेवलाचेर येवन इक्वल हाजेर तो पावपाक शकतलो. आनी तसर पावप जाल्यार एक सामाजीक न्याय पूर्ण जालो अशें आमच्यान म्हणपाक येता. सो हे
हें चित्र गोंयांक दिसचें ह्याच हाजेर आमी अशें मागून ही चर्चा थांबयतात. बाब देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळयतात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.